नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू ख्यात होटेल उद्यमी उडुपी श्रीनिवास शणै हांगेले वळख दितस. परगांवां आशिल्ले कोडयालकारांक कोडयाल म्हणटाना पयले आठव येवच्यो ताजमहल होटलाच्यो. एक ल्हान शहर जावन आशिल्ले कोडयाल गांवांतू ताजमहल नांवाचे हॉटेलाचे 5 शाखा बांदून ख्याती पाविलो व्यक्ती उडुपी श्रीनिवास शणै. ख्यात उद्यमी आनी दानी जावन आशिल्ले उडुपी श्रीनिवास शणै 27 जून 1905 इस्वींतू मंगळूरांतू जल्मलेंत. तांगेलो बापय उडुपी गोपालकृष्ण शणै बंद्रारी तांदळा व्यापारी जावन आशिल्लेंत. श्रीनिवास शणै इले मॅट्रिक पर्यंत शिक्षण मंगळूरांतू जाल्लें. श्रीनिवासान कद्रींत एक जिनसा दुकानांतू वांटेलो जावन वृत्तीजीवन आरंभ केलें. त्या कालारी मंगळूरांतू ल्हान खानावळी सोडल्यारी बरें हॉटेल नाशिल्लें. मद्रास संस्थाना अधिपत्यांतू आशिल्ले मंगळूरांतू मद्रास शहरांत आशिल्ले नमुनेचे हॉटेला सारकें एक हॉटेल जावका म्हळेले चिंतप श्रीनिवास शणैक आशिल्लें. त्याच वेळारी नेहरू मैदान रस्त्यारी एक क्लबाचे बांदप भाड्याक घेवन 1926 इस्वींतू ताजमहल नांवाचे हॉटेल आरंभ केलें. शुचित्वाक आनी रुचीक महत्व दिवन प्रामाणीक परिश्रमाचे फल जावन हॉटेल वेवहार वाडून मंगळूर गांवांतू 1939 आनी 1944 इस्वींतू रथबीदींतू आनी दोनी ताजमहल हॉटेलाचे शाखा आरंभ केल्या. 1949 इस्वींतू सेंट्रल चित्रपट घरा लागीं सेंट्रल कॉफी हाऊस नांवारी आनी एक हॉटेल आरंभ केलें. 1951 इस्वींतू हंपनकट्ट्यारी आनी एक ताजमहल हॉटेलाचो शाखा आरंभ केले. 1977 इस्वींतू ह्या हॉटेलाचे इमारत नवीकरण केलें. उल्लाल श्रीनिवास मल्याले बरो पाठिंबो मेळून 1967 इस्वींतू मोती महल नांवाचे आंतरराष्ट्रीय स्तराचे 4 नक्षत्राचे हॉटेल आरंभ केले. मुखावयले दिवसांतू तांणी ताजमहल टिंबर कंपनी KS शणै अँड कंपनी आरंभ केले. आपले बंधू मित्रांक मदत करचे नदरेन व्हरायटी स्टोर्स आनी शोभा सिल्क सदन म्हळेले 2 संस्थांच्यो वांटेली जावन उद्यम आरंभ केले. उडुपी श्रीनिवास शणै महादानी आशिल्लीं. तांणी साबार संघ संस्थेक आर्थीक मदत दान दिला. तांणी दुर्बळ चेडवांक शिकच्याक आर्थीक मदत, शाळेंतू शिकचे दुर्बळ भुरग्यांक ताजमहल हॉटेलांतू फुकट जेवण दितलें. उडुपी गोपालकृष्ण शणै ट्रस्ट स्थापन करून शिक्षणाक आनी दुर्बळ चेल्यांक लग्नाक आर्थीक मदत करतलें. साबार शिक्षित आनी अशिक्षित लोकांक उद्योग दिवन तांगेले संवसाराक आधार दिला. निरुद्योग समस्ये निवारण जावच्याकय कारण जाल्लें. तांणी मंगळूर चेंबर ऑफ कॉमर्साक स्वताची इमारत बांदूच्याक स्वता देणगी दिवन पैसे संग्रह करून दिला. तांणी मंगळूर चेंबर ऑफ कॉमर्साचे अध्यक्ष जावन आशिल्लें. तशेंच मंगळूराचे हिंदी प्रचार सभाचे अध्यक्ष जावन आशिल्लें. श्रीनिवास शणैन दक्षिण कन्नड जिल्हा हॉटेल मालिकर संघाचो अध्यक्ष जावन साबार 40 वर्स वावर केला. तांणी 16 ऑगस्ट 1988 इस्वींतू देवादीन जाल्लें. मंगळूरांतू तांणी आरंभ केलेलो ताजमहल हॉटेल आजीकय जनप्रिय जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात उद्यमी
उडपी श्रीनिवास शणै हांगेले आठव करता ती नमस्कार.